नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव समिधा घुगळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपली पळयात ताच्यो हेडलायन्स। तात्पुरते शेक उबारपाक आतां टीसीपीच्या परवान्याची गरज ना, मंत्रिमंडळाच्या बसकेत निर्णय। रस्ते अपघाताचो आनीक एक बळी, गाडी आंगावयल्यान गेल्ल्यान आंध्राच्या चलयेक हणजूण आयले मरण। दक्षिण गोयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारा बाबतीत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाची भूमिका कायम। खासदार निधींतल्यान फातोडेत करूंक नात कसलीच कामां, विजयाचे म्हणणे। विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन बुडयल्ल्या ठेवीदारांचे पैसे दितले मेळोवन, सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकाराचे आश्वासन। चिमला सरकारी जमनीत आशिल्ल्या बेकायदेशीर घरांक सरकाराचो आशीर्वाद, आरजीपीचो आरोप। आणि गोय मायनर मिनरल नेमांत करतले दुरुस्ती, रेव आनी चिरेखणवाल्यांक बेगीन मेळटले परवाने, मंत्रिमंडळाच्या बसकेत निर्णय। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दर्यादेगेर तात्पुरते शेक उबारपा खातीर आतां पंचायत आनी टीसीपीच्या परवान्याची गरज पडची ना। पर्यावरण आनी पर्यटन खात्याच्या परवानगी उपरांत तात्पुरतो शेक उबारपाक मान्यताय मेळटली। हो अध्यादेश पास करपा खातीर मंत्रिमंडळाच्या बसकेत संमती मेळ्ळ्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। Temporary structure on public beaches, regulation and control ordinance 2023 through our tourism department. आतापर्यंत शॅक्स आणि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जे बिचाचेर घालताले ताका टीसीपी लागनाशिल्ले किंवा ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स लागनाशिल्ले, वेरियस प्रॉब्लेम्स ताका येवपाक आसा। हे सगळे रेग्युलरायज करपा खातीर आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तांकां परमिशन दिताले। आणि जी एक्चुअली म्हणजे शॅक्स आसा ताकाय बी ताका नॉट टीसीपी आनी तेजे स्ट्रक्चर आनी एक ठरल्या प्रमाणे त्या तातूंत आनी लोकेशन सुद्दां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ताका तो ठरोवन दिल्लो, तेजी लोकेशन आसता। म्हणजे एनवायरमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट हातूंत क्लियर कट मेन्शन केला ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन्स लागचें ना किंवा ताका टीसीपीची एप्रुवल लागचें ना शॅक्स आनी हेका घालपाक। ह्या खातीर आमी वी आर कमिंग अप विथ द ऑर्डिनन्स फॉर एक्झिस्टिंग ऑल्सो आणि फ्युचर ऑल्सो बीइंग अ टुरिस्टीक स्टेट अशा पद्धतीची टाइम टू टाइम आम्ही जेन्ना नवीन शॅक्साक परमिशन दिता किंवा नवीन एक आमच्या पॉलिसीच्या प्रमाणे जे दिता ताच्या खातीर द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स स्ट्रोक टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑन पब्लिक बीचीस रेग्युलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनन्स 2023. Yeah, this involvement is of the tourism and environment department. Permanent structure. It is not a permanent structure. It is totally temporary structure. सध्या लागा सध्या जे आशिल्ले पयली म्हणजे ताका एप्रुवल घेताले पण ताका परत पंचायतीन अगेन इट इज नॉट अ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दॅट क्रिएट्स अ मोर प्रॉब्लेम। आता पंचायती हे टेम्पररी स्ट्रक्चर ताका तेंचो बिझनेस परमिशनाक लागतले पण नॉट फॉर द स्ट्रक्चर, ट्रेडा खातीर लागतले। गोयात रस्तो अपघातांचे प्रमाण उणे जावपाचें नांव घेनात। सोमारा हणजूण वाठारांत जाल्ल्या अपघातात आंध्राच्या चलयेक आपलो जीव वगडावचो पडलो। रस्त्या कुशीच्या वण्टीक धपको दिल्या उपरांत चली रस्त्यार पडले। इतल्यानूच एक कार चलयेच्या आंगावयल्यान गेल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें। जंक्शना मार्कू बार जंक्शन, वाडो हे जंक्शन जितकी 4 रस्ते आहात थिंगासर राम्बलर्स, डिवायडर्स मदेकात डिवायडर घालून झाडां लावन गाडयो स्लो वयता पळय तश्यो, म्हणजे खंय राम्बलर्स घालूंक जाय, राम्बलर्स खंय स्पीड ब्रेकर घालूंक जाय थिंगा घालतले आनी इमिडिएटली डिवायडरचें काम स्टार्ट जातलें। म्हणजे दीज आर ऑल एक्सिडंट प्रोन, म्हणजे लोक फास्ट वयता, इवन धाकटे राम्बलर घातले तेजे वयल्यानूय फास्ट वयता, म्हणजे 2 व्हिलरवाले रावना, स्लो रावना, इवन 4 व्हिलरवाले। सो जेन्ना 4 रस्त्याचेर राम्बलर्स क्रॉस करून लोक वयता त्या स्पिडीन 60-70 100% एक्सिडंट जाता। आनी ह्या दिसांनी तुमी पयला आसतले एक्सिडंट वाडत आहा आनी ब्लेम खाली सरकाराक दिता। आपूण फास्ट चलयता तो कोणूच एक्सेप्ट करूंक सोदिना। आपूण इतले 80 स्पिडीचेर आपूण गाडयेर आहा, 2 व्हिलर आहा, ती कोण एक्सेप्ट करूंक सोदिना।
आपण मोबायलाचेर चालू धरून गाडी चलयतात ते कोण एक्सेप्ट करूंक सोदिना. आज सकाळी 5 ते 6:15 या सुमारेस एक फटल ॲक्सिडेंट झाला. बायक आसा तेचेर टी पुजिता नावाची चली जे रावपी आंध्र प्रदेश ते चली जेन्ना ह्या वाठारांतल्यान फुडें येताले तेन्ना तेंच्या गाडयेचो ह्या कंपाऊंड वॉलाचेर खंय तरी धक्को बसलो आनी त्या धक्क्यान तेजो बाबडी आनी ती पुजिता खंय तरी पडली. जेन्ना समोरच्यान एक 4 व्हिलर कार जी स्कॉडा आशिल्ली ती समोरच्यान येताली आनी ती पुजिता रस्त्याचेर पडलेले तेन्ना 4 व्हिलरीचो ती पुजिताचेर धक्को बसना फुडें त्या गाडयेक ती पुजिता 200 मिटराच्या फुडें घासत फुडें व्हेल्लें. जेन्ना थळाव्या जाग्याचेर ह्या दोगांयंका जे गाडयेचो धक्को लागना फुडें तांकां लागच्या सेंट अँथनी हॉस्पिटलांत व्हेले तेन्ना डॉक्टरांनी ब्रॉड डेड अशें दिसलें. थळाव्या जाग्याचेर अंदूरचे पुलीस तशेंच ट्राफीक पुलीस पंचनामा खातीर पाविल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. दक्षिण गोयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारा बाबतीत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाची भूमिका कायम. आपूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक मेळून आपले मत स्पश्ट केला. ते कोणाक उमेदवारी दितले हो तांचो निर्णय अशें विजय म्हणटा. मात सार्दिनान खासदार निधींतल्यान फातोडा मतदारसंघात कसलीच कामां करूंक नात देखून आपलो ताका तेंको नाशिल्ल्याचें विजयान स्पश्ट केलां. म्हणजे कितें ताणें केलां मिटिंगेक हांव वचूंक नासलो आनी हांगा गिलेर्मान बरयलें की हांव ना आनी हाका धाडला दुर्गाडा साहेब. ताणें आतां आपयलो म्हूण हांव गेलो. सार्दिनाचें बी सांगून तुमकां पळय सार्दिनाचें हाजें ताजें आतां उलोवन कितें फायदो. तांकां कॅन्डिडेट ते घालतले पार्टी जिखल्यार ते जिखतले सिंबॉल तांचो ताका जाय ताका घालून लोक कितें तें मागीर दाखयतले आनी उलोवन कांय फायदो ना ताजें. फायनली आतां हें सारकें तेकिल्लें आहा. तें कितें सांगपाक जाय जें कितें सजेशन दिवंक जाय तें हांवें ताका दिल्लें. आमचे मतदारसंघाक एक कुस्कूट पयसो दिवंक ना. फातोर्डा मतदारसंघ आमी कित्याक सपोर्ट करतले आसले मुख्य आमची एलायन्स ओपोज करतालो काँग्रेस पार्टीची मारा म्हूण सांगतालो तो अशें पळय सिग्नल करून व्हिडिओ आहा. हे मनशाक कसलो सपोर्ट करपाचो आनी कितें म्हणलो पूण जाय ताका घालून आय डोंट वॉन्ट टू मेक एन इश्यू ऑफ अवर एनीथींग. तांकां जाय ताका घालून तांकां देव पावतलो. हांव क्लियर आहा म्हजें जें कितें ओपिनियन आहा हें म्हजें ओपिनियन. म्हाका अशें न्यूजपेपरान घालून आनी कितें घालून म्हाका आन्सरेबल जर कोण करूंक सोदता जाल्यार हांव ते न्यूजपेपराचेच एडिट हें उत्तर म्हणून म्हजें दाखोवंक शकता की हो युजलेस MP आनी कोळश्याचेर उलयलें ना आनी तन्मार प्रोजेक्ट बरो म्हूण सांगलें. तामदार प्रोजेक्ट बरो असलो जाय म्हणून आनी मागीर हांगा प्रेशर जाता करूं यू टर्न मार. विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन बुडयल्ल्या ठेवीदारांचे पयशे परत मेळोवन दिवपाचें आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलें. ऑडिट केले उपरांत 40 कोटीचो फ्रॉड आशिल्ल्याचें मुखार आयलें. ह्या खातीर 6 ऑडिटर नेमल्यात. पयशे मेळोवन दिवपाक कांय म्हयन्याचो कालावधी लागतलो अशें सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें. विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन पयशे बुडलेले ठेवीदारांनी मंत्रालयात सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची भेट घेतली. 2018च्या ऑडिटा प्रमाण 29 कोटी रुपयाचे लुकसाण दाखयता. त्या भायर 2019 ते आतां मेरेन ऑडिटूच जावंक नाशिल्ल्यान हो आंकडो वाडपाची शक्यताय ठेवीदारांनी उक्तायल्या. ठेवीदारांचे पयशे परत मेळोवन दिवपाचें आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलें. प्रामुख्यान लक्ष घातलेलें आसा आनी ऑडिटर्स अपॉयंट केल्ले आसात. आमकां थंय जो स्टे आसा ताजोय आमकां सपोर्ट जाय पडटलो. आनी दुसरें म्हटल्यार आतां सद्याक जवळ जवळ 5 ते 6 समोर अधिकारी घातल्यात थंय. ते बँकेचे डिटेल पळयले जर जाय जाल्यार सादारणशे 39 क्रोड्स जे आसा पळय ते फ्रॉड आसा. तातूंत भितर बोगस लोन खूब दिल्ले आसात. तेज नांवार 1 लाख 2 लाख 3 लाख करून खूब हे केल्ले आसा. बँके कडेन एसेट्स चड नात. सादारणशे म्हजे हिसपान मॅक्सिमम 5 to 7 क्रोड्स कितें एसेट्स आसतले जे आमच्यान डिस्पोज करपाक जातले. लोन जे आसा पळय न्ही ते सादारणशे रियल लोन जे आसा ते म्हजे हिसपान 4-5 कोटी. आतां ते रिकवरी फट्ट करून 1 म्हयन्या जावंक शकना. आमकां हांगसर हें जालां म्हणून 5 कोटी 1 म्हयन्या भितर किंवा 2 म्हयने जावंक शकना. पूण वी आर ट्रायंग टू एनफोर्स अँड रिकवर दीस एमावंट. जसो एमावंट येता पळय न्ही ते पद्दतीन जे कितें एमावंट येतात तो लोकांक आमकां दिवपाक मेळटलो. म्हणजे वेगळें मार्क करपाचें अशें करून हे केल्लें आसा जेणे करून जितली कितें रिकवरी जाता आनी एसेट्स डिस्पोज ऑफ करून ते ऑफकोर्स एसेट्स डिस्पोज ऑफ करपा म्हटलें जर जायत ताका 2 महिने 3 महिने 4 महिने लागता. ते फट करून जावचें ना.
मॅक्सिमम प्रायस कितलो मेळटा पोस्ट बॉटलांनी आणि त्या प्रमाणे ते डिस्पोज ऑफ करून जे पयशे येतात ते पयशे ज्यांनी कोण डिपॉझिट केले आसा त्या लोकांनी मदत करची पडटा. सो तुमी बरें दिसना सो आमचं हें आहा ते मातशें सीएमा बरें पावयचें की आमचे पयशे मेळपा लागून आमी हिंगा येता. आमची विजनरीज कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी 4 ब्रांचीस आसाय, लोटले, कोलवा, माजोड्डा आनी रामनागरी कुर्तोरी. कितले पयशे उरल्या? पयशे आमचे 2018 ऑडिटा प्रमाणे 2018 ऑडिटा प्रमाणे 39 crores लायबिलिटीज दाखयता अकॉर्डिंग टू 2018 ऑडिटा प्रमाणे. तेजे उपरांत 18-19 ऑडिट जावपाची उरलो आहा, 18-19 जालो, मागीर 19-20 ऑडिट जावपा आहा. सो सगळे एकठांय केल्यार आमचो अदम आसा 50 crores तरी आमकां दिवपाक जाय. आपूण मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटीन बुडिल्ल्या ठेवीदारांचे पयशे मेळोवन दिवपा खातीर हेर बँका वांगडा बॉन्ड तयार करून तांकां बेल आउट करपाचो अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस म्हणटा. एज अ गव्हर्नमेंट वी नीड टू फायंड अ सोल्युशन बाय बेलिंग देम आउट. सो बेलिंग देम आउट करपाचें ऑप्शन जे आमी असेंब्लीतून हांव उलयल्लो आनी सांगलेलें आतां बेल आउट करता तो कितको करतलो. एक बँकाको पयशे नाय, एसेट नाय ऑन पेपर, जाल्यार ताका बेल आउट करपा जाय. हांव चीफ मिनिस्टरू गोंयचो, हांव चीफ मिनिस्टर जाल्यार आय वूड हॅव क्रिएटेड सम कायंड ऑफ अ बॉन्ड्स अँड गिवन एन एश्योरन्स टू एनी अदर बँक अँड आय वूड हॅव पुट अप एन अपील. सो हांवें आज ऑनरेबल मिनिस्टर WRD आमी सुभाष बाबा सांगलें की यू ऑल कम आउट. आतां इलेक्शन जावपाक 3-4 दीस उरल्या कोड येवपाक. ताजे पयलीं एक अपील घाला न्हू. यू पुट आउट एन अपील फ्रॉम द गव्हर्नमेंट सायड रिक्वेस्टिंग बँकर्स टू कम इन ऑर्डर टू बेल आउट द विजनरीज. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. चिमला सरकारी जमनीत बेकायदेशीर घरांचेर सरकार कारवाय करपाक अपयशी थारला. या सुवातींनी कांय बिगर गोंयकारांनी जमनी आडोवन त्यो दुसऱ्या मनशाक विकपाची प्रकरणांय उक्ताडार आयल्या. हाका लागून सुमार 50,000 चौखण मीटर जागेत 4 ते 5,000 बेकायदेशीर घरां आसात. ही सगळी बेकायदेशीरपणां सरकाराच्या आशिर्वादान चलता. सरकाराक जर धाडस आसा जाल्यार हे विशीं श्वेतपत्रिका काडून स्पश्टीकरण दिवचे अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान केल्या. गव्हर्मेंट लँड जो चिमलाचो इंदिरानगर जे स्लम्स जे सगळ्याक फामाद आसा, आयज तो 42 सर्वे नंबरान जे गव्हर्मेंट लँड सर्जन सांगला ऑलमोस्ट 46,000 स्क्वेअर मीटर आणि दुसरो 42/2 आसा तो 46,000 ऑलमोस्ट आणि 42/1 आहा तो ऑलमोस्ट 6,000 स्क्वेअर मिटराचे जागो म्हणजे ऑलमोस्ट 50,000 क्रॉस जाता. 50,000 स्क्वेअर मीटर गव्हर्मेंट लँड ही मायग्रंटांनी एन्क्रोच केली आणि तेंच्यान थंय घरां बांधली आणि ती एन्क्रोच केल्ल्या जमनी वयली घरां तो मायग्रंट काडटा आणि दुसऱ्या मायग्रंटाक इल्लीगल एक एग्रीमेंट करता आणि विकता. म्हणल्यार माझे कांयच न्हू, माझ्या त्या जाग्याचेर कसलोच डॉक्युमेंट ना आणि तरी हांव त्या जाग्याचेर माझे घर बांधता आणि ते घर दुसऱ्याक विकता एग्रीमेंट करून आणि हे विकता ते ओके आसा इतले मेरेन. शॉकिंग गजाल म्हणल्यार जी पंचायत राज एक्टा प्रमाणे हेचेर एक्शन घेवपाक जाय ती पंचायत हेंचे एप्लिकेशन घेता. तो दुसरो कोण नवीन जो मायग्रंट जो ते घर विकत घेता तो एप्लिकेशन करता की पंचायतीक की तुवें माझे घर हे जे घर आपण घेतला आणि त्या घरा वयले लायट आणि उदक हा पळय ते सगळे माझ्या नावाचेर दी आणि म्हाका घर नंबर दी म्हणून तो एप्लिकेशन करता आणि पंचायत ते फोर्टनायट मिटिंगेक घालता. सगळे पंच मेंबर बसतात, एक्सेप्ट करता आणि तेका ते ट्रान्सफर करून दिता. म्हणजे इमेजिन करावं केदो व्हडलो घोटाळो तो. 50,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ गव्हर्मेंट लँड हांगा गोंयकाराकडे रावपाक आणि घेवपाक आयज 100 स्क्वेअर मीटर जाग्याचे कापासतात ना. गव्हर्मेंट लँडाचेर आता एट प्रेझेंट कमीत कमी 4 ते 5,000 घरां. कितली? 4 ते 5,000 घरां आसा. ह्या 50,000 स्क्वेअर मीटर ही जी 5,000 घरां आसा पळय ही जी बस्ती जाल्या पळय ही बस्ती आयज चिमलाची पंचायत हो बीजेपीचो सरकार हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर हे कलेक्टर हे मामलेदार हे तलाठी सगळे जण मेळून प्रोटेक्ट करतात. गोय मायनर मिनरल नेमात दुरुस्ती करतले. हे दुरुस्ते उपरांत रेंव आणि चिरे खणवाल्यांक बेगीन परवाने मेळप शक्य जातले. कदंबा खातीर नव्यो 15 इलेक्ट्रीक बशी घेतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो.
Ashok Gaurav, member secretary, Minijis Braganza. Scheme for providing the employment of the government of children freedom fighters. Freedom fighters are भुरग्यांनी मागे अप्लाय केले सगळी स्कीम्स ओपन पण त्यांचो परत एकदा व्हेरीफाय करून कन्सिडरेबली विचार करपाचो सरकारान केला. एकदा व्हेरीफाय करतना उरलेल्या फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक दिलेले ऍप्लिकेशन जून पेंडींग आशिल्ली स्कीम सोंपल्या उपरांत तर व्हेरीफाय करपाक 30 मार्केट तेजे आसता. एकदा फक्त ते आमी स्कीमी एक्सटेंशन दिला 2% रिजर्वेशन असतं ते व्हेरिफिकेशन आणि हे काम होम डिपार्टमेंट सेपरेटली करते. The scheme is extended till 28/2/2025 पर्यंत. फक्त आता परत ना जिल्ह्या हा पडली परत आधी अप्लाय करते. Procurement of the 15 new buses for the KTC. 50 नवीन बसेस जे आसा पळय KTC ना ते कमी घेतात. इलेक्ट्रिक बस म्हणजे सेंट्रल स्कीम येताली. सेंट्रल स्कीम कॉस्ट किती 50 बस कॉस्ट आहे the tendering process and proposal for the creation and revival of the technical enforcement post in the commercial tax department. And the commercial tax department are in technical and enforcement. हालांकि post create करता. Enforcement. New post creation. Total post 17 state tax officers. Altogether 54 different posts. Additional commercial tax officers, deputy commissioner tax officers, assistant assessor, total 54. पूर्ण बोर्ड परत एकदा ऍक्टिव्हेट केला त्याचे कन्सल्टंट घेऊन ते काम फुल फ्लेज करपाचें ठरयलां. आमी ग्रामीण मित्र स्कीम्स जी आशिल्ली आमची तिका परत एकदा ऍक्टिव्हेट करून तेचे पेमेंट आनी हे आमी तांकां म्हटलें पळय ते ग्रामीण मित्रांक आमी पेमेंट दिवपाक सुरवात केली आनी ई सर्विसीस ज्यो आसा त्यो मॅक्झिमम रित्या लोकां कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात पावपा खातीर हाजो मदत जातलो. जेणे करून आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन आमी फास्ट ट्रॅक केल्लो आसा. Approval of the filling of the 2 posts of the tutor and demonstrator in the biochemistry in the Goa Medical College. आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअली अप्रोच करता कारण तेचें एड्युकेशन गोवा मेडिकल कॉलेजीक बाकीच्यो पोस्ट तेज्या खातीर ऑब्स्ट्रक्शन काय जावपाक जाय त्यामुळे रेग्युलर पोस्ट बरी सर आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट ताका दिता. 10% hike in the super specialty allowances doctors appointed on the regular basis to the Goa Public Service Commission. आमचे सुपर स्पेशालिटी डॉक्टर्स जे आसा तांच्या खातीर 10% हायक दिता. कारण they are doing the super specialty work in our super specialty hospital. आता कितलो पगार कितलो तो पगार कितलो असो म्हाका खबर ना. म्हणजे वी आर गिविंग 10% हायक. बेसिक आमचे एट पार दिता आमी जशें कार्डियक युनिट जावन ते तांच्या लेवलाचेर येता तर दे आर नॉट गेटिंग मच मोर देन दॅट. देर इज अमेंडमेंट फॉर द गोवा मायनर मिनरल कन्सेशन रूल 1985. मायनर मिनरल्स स्ट्रीमलायन करपा खातीर चिरे आसतले बाकीचे काम रूल्स आमी अमेंड्स केला वेगवेगळे जेणे करून मायनर मिनरल सगळे स्ट्रीमलायन जातले. फास्ट ट्रॅक जाता. आतां खूब कटकटी येतात वेगवेगळे तांकां परमिशन बेगीन मेळना ते स्ट्रीमलायन करपा खातीर आनी ताका अमेंडमेंट केल्ले आसा. ताळगांवां अचकीत तणाक उजो लागपाची घडणूक सोमारा घडल्या. उजो लागिल्ल्यान तणान बरोच पेट घेतिल्ल्याचें चित्र ह्या वेळार दिश्टी पडलें. म्हत्वाचें म्हणल्यार पोरू हांगा अशाच पद्दतीन उजो लागिल्लो. तणान पेट घेतिल्ल्यान ह्या वाठारांत बरोच धुंवर जाल्लो. ह्या वेळार आशी कुशीकच्या वाठारांतल्या लोकांक ह्या धुंवराचो बरोच त्रास जाल्ल्याची म्हायती थळाव्यांनी दिल्या. रोजगारीच्या बाबतीत भाजप पक्ष सामकोच अपयशी ठरला अशी टिका काँग्रेस पक्षान केल्या. भाजपा सरकार सत्तेत आयिल्ल्यान बेरोजगारीचो आंकडो वाडत चल्ला. काँग्रेस पक्ष सत्तेत आयलो जाल्यार युवकांक तशेंच बायलांक रोजगार मेळोवन दिवपाचो काँग्रेसीचो दृष्टिकोन आशिल्ल्याचे गोय काँग्रेस महिला अध्यक्ष बीना नायकान ह्या वेळार पत्रकार परिशदे वेळार सांगले. Through the experience that our leader Rahul Gandhi has gathered, he has not only enriched the men, women, but also the youths. And because we have seen that the situation 2 years back, or right from the time BJP has started ruling India, we have seen that there is a very chaotic type of situation throughout the country.
and demoralizing for the youths. Now, what was demoralizing for youths? When I say demoralizing the youths, and we realized, and our leader also has found out, that it is the job vacancy. There is no security of jobs, and there is no social security also. So, Congress party, especially our leader Rahul Gandhi and Kharge ji and Madam Sonia ji, had decided that we should have some vision for the youths so that they should not get demoralized and there should be a proper security for them by giving them a proper security. Now, BJP has failed to fill the vacant posts in central government. If we come back to power, Rahul Gandhi says that so many vacancies are there. So we want to give our youths a bharosa, a Bharatiya bharosa, if we come to power by filling up these vacancies and giving the jobs to youths. गोंयांत अपघाताच्यो घडणुको वाडतूच आसा. सोमारा म्हापशा महामार्गाचेर पार्क केल्ल्या ट्रकाक कारीन धपको दिलो. धपको दिल्ल्यान कारीन आशिल्ली आवय आनी चलयेक गंभीर दुखापत जाली. गोंयांत अपघाताचे सत्र चालूच आसा. सकाळी फुडें हणजूण वाठारात जाल्ल्या अपघातात एका चलयेक आगताक मरण आयले. जाल्यार म्हापशा कामरखाजन वाठारात पार्क केल्ल्या ट्रकाचेर कारीन धपको दिल्ल्यान आवय आनी चलयेक गंभीर दुखापत जाली. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. स्नेहा हसोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दाबोळे केशव स्मृती शाळेत पैसे आणि वस्तू अशे मिळून 50,000 रुपयाची चोरी सोमारा जाल्या. या 15 दिसात शाळेत जाली ही तिसरी चोरी. ही घडणूक आयतारा घडल्या. जाल्यार सोमारा हो प्रकार उक्ताडार आयला. कुलूप फोडून शाळेत घुसून चोरी केल्ल्याचे सीसीटीव्ही फुटेजींतल्यान स्पश्ट जाला. मुरगांव माल सध्या शाळांतल्या चोरयां खातीर गाजपाक लागला. या 15 दिसात 3 शाळांनी चोरी जाली. हातून वेळसावच्या सेंट इन्फंट जीजस तशेंच वास्को मांगोर हिलच्या सेंट तेरेजा हायस्कूल आनी दाबोळेच्या केशव स्मृती ह्या शाळांचो आस्पाव आसा. महत्वाचे म्हणल्यार या चोरांची चोरी करपाची स्टायल एक समान आसा. वस्तू सयत डीव्हीआर चोरी करपाची तांची पद्दत आसा अशें चोरये वेळार दिसून आयला. आज सकाळी हांव जेन्ना आयलें असिस्टंट हेडमिस्ट्रेस जेन्ना आयलें तेन्ना हांव म्हज्या कॅबिनान गेलें. पळयता जाल्यार कॅबिन सगळें अस्ताव्यस्त पडलेलें. सगळे पेपर्स ड्रॉवर फोडलेले आसले. सो म्हाका मातसो डावट आयलो की कोणें तरी मिस हँडल केला हें कितें तरी. हांव सकयल आयलें म्हाका फर्स्ट फ्लोरार म्हाका पिवन मेळ्ळो संतोष. तेणें म्हटलें की ऑलरेडी गेट ओपन आसल्यो. आपल्याक दिसलें खंयचे तरी आमचे 4 पिवन आसा. सो एका फ्रेंड कोणें तरी लॉक काडलें आसतलें अशें दिसलें. हांव तशेंच ताका घेवन सकयल आयलें. हांगा हायर सेकंडरीचो विवेक रेडकर म्हाका पिवन मेळ्ळो. तेणें सांगलें मॅडम आमचें ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस फोडलां आनी कबर्ड सगळे फोडले. मागीर म्हाजो हायस्कूल स्टाफाचो एक म्हणजे क्लार्क आयलो. तोय म्हणपाक लागलो की आपलें ऑफिस फोडलां. मागीर वयर गेली हेडमिस्ट्रेसीचें ऑफिस फोडलेलें. सो अकॉर्डिंगली हांवें मागीर मॅडम हिमनासली ते आतां प्रायमरी वचपाची आसली. सो हांवें तिका फोन केलो आनी तिका सांगलें की अशें अशें स्कुलान इन्सिडंट घडला. कॅश कितें आयला जवळ जवळ 50,000 रुपयाचे चोरी जाल्ली आसा सगळ्या 4 ऑफिसां मेळून. आनी डॉक्युमेंट सगळे अस्ताव्यस्त जाल्ले आसा. आनी कितें मेजर डॉक्युमेंट्स बी कितें आयला ते स्टॅम्प अजून आमकां कळना की आमकां एंट्री दिवना आजून ऑफिसर. पूण जे आमचे कितें वेल्युएबल आसले तेज्या वयल्यान आमकां दिसता की 50,000चे नुकसान जाल्लें. म्हणून टोटल कितली ऑफिसां ही आतां फोडलेली अशी? ही 4 टोटल 4 एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिस आनी 2 हायस्कूल हेडमिस्ट्रेस असिस्टंट हेडमिस्ट्रेस हांचे केले. सीसीटीव्ही फुटेज सीसीटीव्ही फुटेजीचे 2 आयडेंटिफाय जाता पूण तेणी कवर केल्ले आसा आपल्या. आनी आतां आमचे स्टार्टींग PSI आयल्ले नागेश्वर. मागीर आतां आमचे DYSP सलीम येवन गेल्ले. तेणी आमकां आश्वासन दिलें. शुभम तिळोजी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान कर्नाटका बेकायदेशीरपणान सोरो व्हरपी दुबावीत अशोक हाका रेल्वे सुरक्षा दळाच्या अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतलो. दुबाविता कडेन 6,530 रुपयांचो सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो. कर्नाटकात रावपी अशोक हो सोमारा सकाळी 10 वरांचेर मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर आयलो. तेन्ना ताच्यो हालचाली दुबाव येवपा सारक्यो दिसल्यो. गस्त घालपी रेल्वे सुरक्षा दळाच्या कर्मचाऱ्यांनी दुबावीत अशोक हाचे कडेन चवकशी केली. तेन्ना ताच्या सामनान सोऱ्याच्यो बाटल्यो मेळ्ळ्यो.
दुबाविताक रेल्वे सुरक्षा दळाच्या कार्यालयात हाडले. चौकशे उपरांत ताचे कडेन सोऱ्याचे येरादारी खातीर कसल्याच तरेचो परवानो नाशिल्ल्याचो कळ्ळें. दळाचे पुलीस निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा हांच्या मार्गदर्शना खाला कारवाय जाली. फुडले कारवाये खातीर अशोकाक सोऱ्याच्या बाटल्या सयत अबकारी खात्या कडेन दिला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आपल्या देशाचे नेतृत्व करतना स्वता वेगवेगळ्या क्षेत्रात वांटेकार जावप महत्वाचे आसा. जेन्ना तुम्ही मतदान करतली त्या वेळार विकसीत भारताचो हेतू धरून मतदान करचें. तशेंच देशाचे भविष्य तरणाटे पिळगेच्या हातान आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी यूथ ऑफ पार्लमेंटाच्या कार्यावळी वेळार सांगलें. पार्लमेंट म्हटल्या उपरांत आयचो तरणाटो पार्लमेंटात पावपाक जाय, आयचो तरणाटो असेंब्लीत पावपाक जाय, आयचो तरणाटो ह्या डेमोक्रेसीच्या प्रोसेसांत सहभागी जावपाक जाय. डेमोक्रेसीच्या प्रोसेसांत सहभागी जावपाक जाय जेन्ना हांव म्हणटा तेन्ना तो खऱ्या अर्थात यूथ लिडर जावपाक जाय. यूथ लिडर जेन्ना हांव म्हणटा इट इज नॉट ओन्ली द पॉलिटिकल लिडर बट ही शूड बी द सोशियल लिडर, ही शूड बी द कल्चरल लिडर, ही शूड बी द इकॉनॉमिकल लिडर. ह्या सगळ्या सेक्टरात आपल्या देशाचे नेतृत्व करता आसतना आपूण पयलीं आपल्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात नेतृत्व करप हें गरजेचें आसा. तुमकां 18 वर्सां पुराय जाल्यार पयले फावटी वोटर करपी म्हणजे पयले फावटी मत दाबपी बटन दाबपी तुमी सगळे वोटर आसात. आमी वोटींग कित्याक करचें? म्हाका दिसता हाजेर डेलिब्रेशन्स जातले, हाजेर डिस्कशन्स जातले. आमी वोटींग करता विकसीत भारता खातीर, ह्या देश घडोवपा खातीर आमी वोटींग करता आनी ताजेरूच डिस्कशन करपा खातीर तुमी सगळे जाण हांगासर जमल्या. आनी हे सगळें करता आसतना हे आमचें मत कोणाक हें म्हत्वाचें ना, आमचें मत ह्या विकसीत भारता खातीर हें म्हत्वाचें आसा. हांव हांगासर खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो कॅम्पेन करपाक येवंक ना. एज अ मुख्यमंत्री ह्या नात्यान तुमकां तुमच्या मताचें म्हत्व कळपाक जाय आनी तुमचो देश विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्साच्या विकसीत भारताचें स्वप्न जेन्ना आमी पळयता आनी तें स्वप्न पळयता आसतना आमचो देश खंय आसतलो आनी त्या विकसीत भारताचे खरे वांटेकारी कोण आसतले तर आयचे तरणाटे आसतले. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर.